उलोवंक वेळ आसलो एकामेकांक, मिशिनांतली मोबायलांतले मागण्याक वेळ आसलो, सांगाता जेवंक वेळ आसलो. जर तर एक बापूय म्हणटा सिगरेट ओडनाका रे, आनी तो ओडटा जाल्यार तो पूत म्हणटा तूं ओडता न्ही म्हाका घाल्या सांगताय, पियेनाका रे तूं पियेता न्ही म्हाका घाल्या सांगताय. चार रितीची वाडावळ ती आमकां मनजातीत हांव फरक करूंक शकता. आवय बापाची जबाबदारी हांव सांगता आयका. दिसत्या देवाची दिसती मुखामळां ती देव दिसना, माय बाप दिसतात. जागो खंयचे म्हणल्यार आमचें घराणें वा घरदार, भावार्थाचें पाळलें घर, मोगाचें मंदीर आनी मागण्याचें घर. आनी घरा आमी भास शिकता, भावार्थ शिकता, बरवसो शिकता, भविश्य मेळटा आनी बांद आसा, संबंद, रिलेशनशीप, ऑल रावंड डिवेलपमेंट घरा जाता. ताचे उपरांत दुसरी व्यक्ती जावन आतां शिक्षक शिक्षकी आमचे टिचर्स, तांकां आमी दुसरी पेरंट्स म्हणटा, आमी गुरुदेवो बाबा म्हणटा, दुसरें घर म्हणटा. आनी जागो आसा इस्कॉल कॉलेज वा शिकपाचो जागो, थंयसर आमी शिकता, ग्रॅज्युएशन करता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आनी PhD करता. सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी, गिन्यानाची वाडावळ. ल्हान आसतना आशिल्ली वाडावळ ज्ञान व्हड जातना चड जाता. तिसरें जावन आसा व्यक्ती आमचेर प्रभाव घालचे आमचे धार्मीक शिक्षक, पाद्र्याब, सिस्टरां. तांच्या तावन आमी देवाची वळख शिकता. तो जागो जावन आसा इगर्ज. दोतोन शिकता, साक्रामेंट शिकता, देवाचें उतर आयकता. संघटना आसात, ICYM, YCS, कॅथलीक सभा, SVP, स्त्री संघटना, अशें देवा विशयाची ज्ञानाची वाडावळ. आनी चवथो व्यक्ती आसा म्हजो इश्ट आनी सहवावराडी, आनी जागो जावन आसा म्हज्या कामाचो जागो आनी समाज. हांव वाडावळी विशयान उलयलो, सिंपल संगती हांवें तुमकां सांगली. चार रितीची वाडावळ ती आमकां मनजातीत हांव फरक करूंक शकता. मानसीक, दैहीक, इमोशनल म्हळें आनी ताच्या उपरांत स्पिरिच्युअल. आतां वाडावळीन दोन संगती आसात. हांवें दोन शब्द मिसाच्या सुरवेर वापरले, ताचेर हांव आयचो नियाळ बांदून हाडटा. दोन संगती आसात, नेचर आनी नर्चर म्हळें हांवें. नेचर म्हळ्यार भुरग्याक अनुवंशीय रितीन जिन्सांत, आवय बापायच्या अनुवंशीय रितीन, हेरिडिटरी म्हणटा आयिल्लीं लक्षणां. तुमी भुरगें पळयलें सांगतात, भुरग्याचें नाक आवय बरी, दोळे बापय बरी, आनी विवरण करता तुमी वैगी. तें मात पावना. नर्चर म्हळ्यार परिसर. परिवार जायचे, परिसरी जायचे, घरदारी जायचे, भोंवारी जायचे. एक व्यक्ती 60% हेरिडिटरी बरें आसा, माय बाप बरीं आहात, पूण 40% परिसर बरें ना जाल्यार ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಸಿಯನ್ನು ಉಂಗಿತು म्हणल्या बरी जालें. इज नॉट ए गुड पर्सन. देखून एक स्पॅनिश सांगणी हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगली, परत्यान सांगता, टेल मी हू युअर फ्रेंड्स आर अँड आय विल टेल यू हू यू आर. बरी आसा न्ही सांगणी. तुजे इश्टिणे कोण म्हणलें सांग, तुजें परिसर कसलें म्हणलें सांग, आनी तो कसलो आनी कसलें म्हणलें हांव तुका सांगता म्हणटा. आमच्या वाडावळींत परिसर बारी गरजेचें, बोवार बारी म्हत्वाचें. देवबिरांतीचें आनी बरें व्यक्तित्व आसल्यार, घराणें आसल्यार तो व्यक्ती कुरपेन वाडटा. आयचो विशय तो दैवीक मनशा सांगता राव आनी कुरपा जोड म्हूण. तुजी चिंतना बरी जाल्यार तुजीं उतरां बरीं, तुजीं उतरां बरीं जाल्यार तुज्यो करण्यो बऱ्यो, तुज्यो करण्यो बऱ्यो जाल्यार तुज्यो सवयो बऱ्यो, तुज्यो सवयो बऱ्यो जाल्यार तुजें व्यक्तित्व बरें. हांव इंग्लिशान सांगता, इफ युअर थॉट्स आर गुड युअर वर्ड्स आर गुड, इफ युअर वर्ड्स आर गुड युअर एक्शन्स आर गुड, इफ युअर एक्शन्स आर गुड युअर हॅबिट्स आर गुड, if your habits are good your personality is good. All comes from nature and nurture. दोन दृश्टांत आज आमकां दिल्यात, सामुएलीचे आनी जेजूचे. ह्यो वजणाक आमकां सगळ्यांक रोल मॉडेल्स. आतां सामुएलीचें परिसर बोवार मागण्याचें आसलें. आयच्या दिसाचें वाचाप, हन्ना येवन देवा लागीं मागचें. तुमी वाचलें गुतून आज आमी विशेश वाचपाक काडल्यात. हन्ना भुरगें नातिल्लें, भुरग्यां पासून मागता आनी सामुएल जल्माता. सामुएलीचें परिसर खंयचें आसलें म्हळ्यार एली बडल्या बऱ्या मनशाचें, देवबिरांतीच्या भक्तिवंत मनशाचें परिसर. जेजूचें परिसर खंयचें आसलें म्हळ्यार जुजे आनी मोरयेचें आनी शिकोणदाराचें, शास्त्र्यांचें. आमचे YCS, ICYM आनी वजण सामुएल आनी जेजू बरी तुमकां रोल मॉडेल्स. माय बाब हांगा आसलीं पेरंट्स तुमी एली बरी आनी मोरी आनी जुजे बरी. हर एक तांचो तांचो पात्र आसा. एली आनी जुजे मोरीन कितें केलें, एक दिशा दिली जेजूक.
सामुएलीक वेळार तांकां चिंतविलें, मार्गदर्शन दिलें, जबाबदारेचे व्यक्ती ती जाले. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स वील बी गुड. पाळां बरीं जाल्यार फळां बरीं, रूख बरो जाल्यार फळां बरीं. बरो रूख बरें फळ दिता, बरें परिसर बरो व्यक्ती दिता. माय बाबान उडास दवरा. तूं कितें सांगताय तें तुजें भुरगें करना, तूं कितें करताय पळय तें करता. वय की नाही पळय, तुवें सांगलें एक घडी भर तुमचें इंडेक्स फिंगर उका लागी, इंडेक्स फिंगर दरागी वयर दरागी, ओके. तुमचें बोट अशें हाड पळय, तुमच्या काडकेर दवरागी. तुमची काडकी खंय आसा? ही न्हय. तुमी हांवें सांगलें करूं ना, हांवें केल्लें केलें. जस्ट एग्जाम्पल दिलें तुमकां. तुमचीं भुरगीं आतां मागीर आसा, तुमचीं भुरगीं तुमी कितें करता तें करता तुवें तुमी सांगलें करना. जर तर एक बापूय म्हणटा सिगरेट ओडनाका रे, आनी तो ओडटा जाल्यार तो पूत म्हणटा तूं ओडता न्हय, म्हाका घाल्या सांगताय. पियेनाका रे, तूं पियेता न्हय, म्हाका घाल्या सांगताय. देखून तुमी घरांत कशें तुमचें रिलेशनशीप आसा दादल्या स्त्रियाचें, जिवीत, मागणें, संबंद, सणावळ तें भुरगें पळोवन शिकता. हांव तुमकां जेजूचें एग्जाम्पल दितां. जुजे आनी मोरयेचें घरदार आनी परिसर बरें आसलें. दोनूच लक्षणां हांव तुमकां सांगतां, दोनूच लक्षणां. ह्या कुटुंबांत मागण्याक वेळ आसलो. सबार चॅलेंजीस तांकां आसले. पंतावना तुमी चिंतचे नाका जुजे मोरयेचें कुटुंब बारीक कम्फर्टेबल आसलें ना. आमकां कशें कश्ट येतात पळय, पिडा येता पळय, सोलवण येता पळय, दुबळिका येता पळय, तें पूर्ण आसलें ह्या कुटुंबाक. जाल्यार त्या कुटुंबांत दिमिगाल मागण्याक म्हणटाली तुजी खुशी जावं, दाय वील बी डन. आनी हें पळयलो जेजू शिकलो, माय बाबाक पळयलो शिकलो. वरे विंगड सुवात ते मागण्यां येतलो, सगळी रात मागणें करतलो, सकाळीं मागणें करतलो. तो देवा सोबूत ताका मागण्याची गरज नासली. माय बाबा तावन तो शिकलो. पापा फ्रांसीस कुटुंबाच्या वर्सा दिल्ल्या परिपत्रांत अमोरीसले 30 पत्रांत सांगता, आवय बापाची जबाबदारी हांव सांगता आयका. भुरग्यांक भाग्यवंतपणाच्यो वाटेर वागोवच्यांत माय बाबाची विशेष जबाबदारी आसा. माय बाबाक पळोवन भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी भावार्थ शिका जाय. इगर्जेंत पाद्र्या बांद दोतोर शिकोवच्या पयलें, दोतोरनीच्या क्लासीन टिचरीन शिकोवच्या पयलें माय बाबांनी घरा दोतोन शिकय जाय. ती पयलीं शिक्षकां. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स वील बी गुड. तसलें बोवार कुटुंबांत आसा जें परिसर. पापा आनी एक सांगता, भुरग्यांक तकलेर सोडून दवरिनाकात. धरणीर रावंक शिकया, लेट देम बी ग्रावंडेड. खालते जावंक शिकया, दिमेर पडून मागोवंक शिकया, दिसपट्टेलें काम शिकया. आजकालच्या भुरग्यांक कोणी काम झाडून गेल्यार झाडून तांचे इगो फुलोवन दवरनाका. तुमी कालें करतात की म्हणटा तांचे इगो अशें फुलोवन दवरतात की एक दोगां भुरगीं समस्या आयल्यार तांकां फेस करूंकूच ना. चॅलेंजीस व्हेरी व्हेरी सेन्सिटीव एंड डेलिकेट. आनी एकूच परिहार तांकां कितें कोत्ताय, जीव घात. आनी तुमी इगो फुलोवन दवरल्या वरवीं काजारां तुटतात. कित्याक कोत्ताय, चलयांचे आनी चल्याचे इगो इतलें व्हडलें आंगी तुमी फुलोवन पुंगण दवरला न्ही, वाऱ्यां घालून दवरला न्ही. तें बागोवंक तयार ना. दिमेर पडोवन मागोवंक शिकया. तांकां सेकंड येवंकी शिकया. तुमी शिकोवचें घालें फर्स्ट येवचें म्हणणें. सक्तांनी फर्स्ट आयल्यार सेकंड कोण येवचें म्हाका सांगा. हांवें गे सक्तांनी फर्स्ट आयल्या. आनी थोड्यांक इन्स्टिट्यूट आहात बेंगलोरांत, पुरो फर्स्ट येवंकूच शिकोवचें इन्स्टिट्यूट नांवां सांगा हांव. आनी तातूंतूच घालचें आमचें न्ही. लेट देम लर्न फेलियर्स ऑल्सो टू फेस द फेलियर्स. सोलवणी एक्सेप्ट करूंक शिकया. तो वळो जीव घात करनात वचून. सोलवणी, फेलियर्स, चॅलेंजीस फेस करून तुमी शिकयल्यार भुरग्यांक डेलिकेट जावन पॅम्पर करून दवरनाकात. तांकां इल्लें वावर करूंक शिकया. युवा जाणांक पापा सांगता वर्ल्ड डे ऑफ युथा वेळार ग्रेस्त तरणाट्या बरी, आगोस्तिना बरी, कुशालकायाक, पयशांक, वस्तूंक चिटकोवन रावनाकात. डोंट बी अटॅच टू थिंग्स. पूण लॉरेसा बरी, आसिसी बरी, सावेरा बरी, डिटॅच, मेकळे जाया. ड्रग्स जातावन, ड्रिंक्स जातावन, प्लेजर. आनी पापसाहेब सांगता डोंट बी अफ्रेड ऑफ जीजस अँड द चर्च. जेजूक सोडून वचनाकात. जेजू जिविताचें भंडार, संतोशाची तिजोरी, जिविताचो शेवट. ह्या दिसांनी सबार जाण युवा जाण जेजूक आनी पवित्र सभेक सोडून वेते आसात. एथेइजम म्हणटा हांव नास्तीकपण, हेडोनिजम म्हणटा हांव प्लेजर. बेंगलोर आनी पोर्निवियर राती तुमी पळयलें न्ही गे मजा. ईट, ड्रिंक अँड मेक मेरी इतलेंच गुत्ता आसचें. आनी ताजे उपरांत कोरोना आयल्या उपरांत ऑनलायन म्हूण सुरू जालें. थोडे ऑनलायन रत्तात आनी ऑनलायनीर कितें पळयतात हांव नेणा. देखून
पापा सांगता संवसारांत जायते उणेपण आसा, पिडा आसा, सलवणी आसा, कश्ट आसा, निराशे आसा, रिसेशन आसा, डिप्रेशन आसा, जीवघात परिहार न्ही, ड्रग्स ड्रिंक परिहार न्ही, ब्रेकिंग अप रिलेशनशीप परिहार न्ही. द चर्च नीड्स यू यंग पीपल. हांगा तरणाटे कोण आहात, द चर्च नीड्स यू. Jesus needs you. Don't think that you have nothing to offer. You can offer plenty of things. Stand by Jesus. Samuel जा, जेजू जा, पाऊल जा, जेजूचे हात पाय जा. दुसरें लक्षण सांगता आनी एक 2-3 मिनटांनी हांव केअर करता. जुजे मोरयेक हे व्हडलें प्रॉब्लेम आमच्या काळाचें, देखून हांव सांगता भुरग्यां पासत वेळ आसलो जुजेक आनी मोरयेक, उलोवंक वेळ आसलो एकामेकाक, मेशिनां नासलीं, मोबायल नासले, मागण्याक वेळ आसलो, सांगाता जेवंक वेळ आसलो. हांव आयकता हांगा एका फिरगजेन बजालांत 1 वर मोबायल फ्री आवर म्हूण दवरलां खंय बजाल फिरगजेन. आयकलें, बरें बरें एक्सपेरिमेंट तें. एक मॅनेजर आसलो, व्हडलो मनीस, मस्त सांबाळ मेळटलो. ह्या मनशान बाप भुरगो सकाळीं उठच्या पयलें कामां वयचें आनी भुरगो न्हिदोन जाल्या उपरांत कामांतून येवचें. एक दीस भुरगो 4th-5th स्टँडर्डांतलो दिसता, पप्पा तुका सांबाळ कितलो? काले उलयता रे, म्हजो सांबाळ तुका घाल्याक न्ही, पर आवर एका वराक सांबाळ कितलो तुका? सांगलें बापायन 4000 म्हणलो पर आवर. म्हाका हे 2000 रीण दिता गे म्हणलो. हाका राग येलो बापायक, तुका रीण गी कितें म्हणल्यार जोर केलें, पूत वयर गेलो ताच्या रुमाक. बापाय केलें बेजार जालें, बरो बापाय वो. बापायक बेजार जालें, फाटल्यान गेलो आनी म्हणलो काल एक रीण विचारलें. आरे बाप्पा म्हज्या लागीं 2000 रुपीज हांवें वट्ट केले पॉकेट मनीयात, म्हाका 2000 लोन जायचें. हांव तुका 4000 दितां, म्हाका तुजें 1 वर दिताय गी. म्हज्या सांगाता 1 वर उलोवंक रावताय गी. विल यू गिव मी 1 hour ऑफ योर्स? हांव तुका 4000 दितां. आमी हे एक ह्या विशयांत चुकोवन पडटा. प्रस्तुत स्थिती कशी म्हळ्यार सबार युवजण जिविताच्या बावार्थाच्या देवाळांत तावन भायर पडल्यात. तांकां आमी घरांत माय बाबानो घरांतल्यान भायर घालनाकात. तांकां सोद डोंट रायट देम ऑफ. फैसल दिनाकात, तीर्प दिनाकात. पापा फ्रांसीस म्हणटात, हू आर वी टू जज? एक डिवोर्स जाल्ली स्त्री आसा, हू आर वी टू जज? आनी मुखार वेता आतां LGBT तुमी आयकलां व्हडलो शब्द, गे मॅरेजेस, हाजे विशयान पापा म्हणटा हू आर वी टू जज? देव तुजेर ती करना की आमी वेगळी फैसल दिवचें न्ही की. डोंट जज. आमचे युवजण ड्रग्स, ड्रिंक्स, पोर्नोग्राफीन भायर पडल्यात. सोदून वच. वायट इश्टागत संवयो, तांची भास, पब्स, पार्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट GPT, कॉपी पेस्ट, प्लेजरिझम, सायबर फ्रॉड, क्रायमांत भायर पडल्यात. डीप फेक ही रायल्या वरची तरणाट्यांची भास, नैतिकता, एथिक्स म्हणल्यान आतां तूं भायर पडल्यात. अंतरधर्मीय काजारांत भायर पडल्यान. अंतरधर्मीय काजार सांगता हांव एक शब्द, हांव कोणी न्ही जजमेंट दिवंक. तुमकां 25-30 वर्सां नीज मोग दिल्या माय बाबाक दुखोवन 1 वर्साचो पोकोळ मोग काणयो फाटल्यान धांव नाकात. तुमच्या माय बाबाचोय उडास दवरा. आनी मिस्टेक केल्यार ही माय बाबानो तांकां जुजे आनी मोरये बरी सोदून वचा. तांकां भितर हाडा, इन्क्लुजीव. तांकांय सांगात हाडा. निमाणें मागीर रडच्या की पयलें तुमी परिसर बरें आसा जाय. गिडवागी बग्गदू मरवागी बगिते, अ स्टिच इन टायम सेव्स 9. युवजणांनो, जेजू बरी बऱ्या मनशाचो सहवास करा, सवालां विचारा, डिबेट करा, उलया. क्वेश्चनिंग इज द बिगिनींग ऑफ नॉलेज. दारांत आपूण भितर बसनाकात. आतांची संस्कृती कार्य म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यांनी दारांत आमच्यांनी भितर बसचें आनी मेशिनाले उलोवचें. कोणी सैरी आयल्यार उलोवंक की भायर येनात. रिलेट, शेअर एंड टॉक. निमाणें हांव केर करतां. एकलो तरणाटो आसलो, मॅनेजर. त्या दिसा मस्त पुरो जालें ताका. मस्त पुरो जालें इतलें की स्ट्रेसी आसलें आनी न्हांवचें आनी न्हिदचें म्हूण बायसन गेलो. मोचे सोडयतना ताच्या लागीं करार जाल्ल्या स्त्रियेचें फोन आयलें. आमी भायर या गी, आयस्क्रीम खावंक भायर या गी, भोंवन या गी. वो न्हांवन न्हिदचें म्हणलो पुरो जालो तरणाटो जाग जालो न्हय, जीव भरलो न्हय, काळीज पेटलें न्हय, संतोशान भरलो. काळीज पेटलें ताचें, पावलां सरलीं, मोचे घाले, नालो आनी रेडी जालो आनी गेलोच. एम्माउसाच्या वाटेर दोगशीस चप्पे जाल्ले, बेजाराय रावले. जेजू भेटलो. जेजू भेटलेंत ताची इल्ली वळख जाली. उणो मोडटना वळख कळ्ळी म्हणटली आमची काळजां पेट्टलीं न्हय. धांवले, तांची पावलां धांवलीं. आपोस्तल बियान भितर आसले, पवित्र आत्मा देवलो, धांवले.
तेंच घडटा मिसा वेळार तुजें आनी म्हजें काळीज पेट्टा गी पेटाना कित्याक म्हळ्यार सदांचें न्ही मी सदांचें न्ही काळीज पेटल्यार मात्र देवाचें उतर सांगतना काळीज पेटोवंक जाय उंडो मोडटना जेजू काण घेतना पावलां धांवोंक जाय देखून आज तुमची काळजां पेटल्या जाल्यार आमची पावलां जेजूच्या सहवासांत आमी कुरपा जोडटा म्हूण हांवें सांगलें भायर या दुसऱ्यांक जेजू दर्शन आपूण वडया म्हळ्यार फोर्सिबल म्हणचें न्ही कन्वर्शन विशीं हांव उलयना कोणाक पळय वाट चुकल्या दिशा चुकल्या परिसर चुकला नर्चर नेचर चुकलां तांकांय देवाच्या कुरपे लागीं हाडया दैवीक मनशा संगी राव आनी सदांच कुरपेन बर आनी कुरपेन राव हो जावन आसा आयचो संदेश.